नो आयज काँग्रेसान आपले दोन्ही कॅन्डिडेट आयज डिक्लेअर केले. थोडे दीस जाले, 15 दीस सुमार जाले, जो काँग्रेसाचो लिडर सेंट्रलाचो माणिकराव ठाकरेजी काँग्रेसाचो लिडर गोंय येवन गेलो आनी सगळे ओपोजिशन पार्टी लायक ज्यो पार्टी आहा तांकां सगळ्यांक प्रेसिडेंट सगळे पार्टीचे मिटिंगेक अटेंड जाले आनी ते मिटिंगेक आमी सगळे अटेंड जावन आनी हे आमी मिटिंगेक वचपाचें रिजन जावन आसलें की आमच्या शरद पवार साहेबान आमकां सगळे बराबर रावचे म्हणून हे आमकां एक मेसेज धाडली आनी ते हेजेर आमी मिटिंगेक गेले आनी हे मिटिंगेक वचून आमी सगळे एकठांय रावतले म्हणून आमी एक प्रॉमिस आमी घेतले आनी बराबर रावले. पूण फायनली एक अशें दशा जाली की एक दूख जाली अशें की जायतो तेंप जो लागलो जो काँग्रेसाचो दोन्ही कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक आनी हे हेजेर लोकूय रावतालो जे केन्ना काँग्रेसाचो लिडर आय मीन कॅन्डिडेट जे एनाउन्स जातले काय म्हणून. पूण शेकी आयज जो साऊथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट तेणे आयज काँग्रेसान डिक्लेअर केलो. साऊथ गोवा जावन आहा कॅप्टन विराटो, तसोच नॉर्थ गोवा जावन आहा रमाकांत कलप. फायनली हे बरे एक्सपिरियन्स मनीस हे आयज लोकांक जाय आसले जाता तितले बेगीन एक कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाल्लो. पूण फायनली जालो म्हणटकूच एक आयज एक बरें काम जावन आहा. पूण कितें आहा हितून एकूच मातशें एक दिसता दूख दिसता कितें आहा बीजेपी कॅन्डिडेटान जी पल्लवी देंपोजी तेन आयज प्रचार आपलो साऊथ गोवन प्रचार आपलो स्टार्ट केलो. पूण जायते कडेन ते भोंवली. पूण फायनली कितें आसता एक म्हणटा तो आमचे कॅन्डिडेटान आयज वास्को आमी साऊथ गोवा कॅन्डिडेटानूय भोंवपा जाय आसले. पूण शेकी हांवें आयकलां ते भाशेन की विराटोय देखून सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन भोंवतालो. तिकेट तेजी डिक्लेअर जायनासतना पूण तेणी जायते कॉन्स्टिट्युन्सीन तो भोंवला. पूण एक बरें हा फायनली एक विराटोचें नांव येयलें आनी आयज तेजें नांव डिक्लेअर जावन आयज तो साऊथ गोवा कॅन्डिडेट जालो. वालो की आमी सगळे जे ओपोजिशन जे इंडिया अलायन्स जे आमी सगळे आहा बराबर रावतले आनी ह्या काँग्रेसाचे कॅन्डिडेट जिखोवपाक काम करतले. फिलीप बाब, काँग्रेसीन कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक खूब टायम लागलो आनी साऊथ गोवाचे बीजेपीचे कॅन्डिडेट आहा तेंच्यांनी ऑलमोस्ट साऊथ गोवा कवर केलें कॅम्पेनींग. हेजेर तूं कितें पळयता म्हणल्यार टायम कितें आहा जाणा हेजेर तुवें म्हणटा तें सारकें की सो बीजेपीच्या कॅन्डिडेटान जायतें काम करपाक सुरवात केली. जायतो दीस जाले तेणी सुरवात केली. पूण आमच्या काँग्रेसाचे कॅन्डिडेट मातशे फाटी उरले डिक्लेअर करपाक. कित्याक एक म्हणटा तें कितें आहा आमकांय देखून 22 सोरो मेवना आसले कित्याक कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावंक ना आसलो. आनी कॅन्डिडेट तर डिक्लेअर जाल्लो जाल्यार म्हाका दिसता आमचो प्रचार आयज सुरवात आसता आसलो. पूण जो लेट जालो पूण प्रॉब्लेम ना. भितरल्यान म्हणटा तो एक कारण आहा जो काँग्रेसाच्या बराबर काँग्रेसाच्या कॅन्डिडेट जिखून हाडचो लोकांच्या मतीन आहा. पूण हे फायनली अशें जातलें कितें आहा जाणा जाय तें तर कितलेंय देखून जालें वो कितलेय बेगीन देखून सुरवात जाली. पूण लोकांच्या मोतीन लोकांनी एक डिसिजन घेयल्लें आहा की आमी हे पावटी हुंयचो अमको कॅन्डिडेट आमी जिखून हाडचो आनी जिखोवचो हें ऑलरेडी डिसिजन केल्लें आहा. खंयच्यो पार्टयोचो कॅन्डिडेट जावं हें डिसिजन पयल्यान जालोलें आहा. कितें आसता आयज जायतो हांव तुका एक बारीकशें उदाहरण दिता. हांवें हें पयलेंय दिलां की हांव जेन्ना 2012 जेन्ना हांव इलेक्शनान बसलो तेन्ना म्हज्या एकूच रॅलीकूच लोक अबाउट मोर देन 10,000 सुमार लोक आसलो. आनी जसो कोड लागला म्हणून हांवूय कितें करतालो हांव भितालो की इलेक्शन कोड लागला इलेक्शन कमिशनर येवन सगळे एक कावंटींग जायत आनी कितें जायत. सो हांवें म्हज्या लोकांक सांगलें तुमी डिफरंट सायडीन वचा फुडोन वचा कित्याक हो कोड लागलेलो आसा की हालें आमकां कावंट जातलें प्रॉब्लेम जातलो इलेक्शन कमिशनर जातलो की हांवूय चोवन वचप जालो. पूण फायनली जेन्ना इलेक्शना मिटींगेक मातशे 10,000 लोक
पूण मिटिंगेक जेन्ना वोट जेन्ना लोक घालता तेन्ना लोक हांव पिड्यार जालो आनी ह्या सपोर्टाचे हांव जिखून जालो. पूण कितें आसता, वोट घालचो लोक सेपरेट आसता, दाखोवपाचें सेपरेट आसता, दाखोवपाचें एक करपाचें दुसरें हे भाशेन आसता. म्हणटकूच लोकांच्या मोतीन, लोकांच्या काळजान, लोकांच्या हितून आहा की उमको कॅन्डिडेट जिखोवन हाडचो, उमचो कॅन्डिडेट जिखोवचो, हें लोकांनी पयलें डिसिजन घेयलेलें आसा.